विषय असो हा सर की ही जी आमची मसुंडी हा खंय आहा ती? ही वर आहा इकडे ही मसुंडी आज कितकी वर्सां आमकां थंयसर पावसा पाणयाची जी लोकांक जळोवपाची भयंकर त्रास जाता आणि ह्या शेत असल्या कारणान थंय येवपा जावपाक आमकां खूब त्रास आहा आणि आता इतके वर्सांपर्यंत आम्ही ते भिजत केले कोणी असे केले तसे केले खूप झाले मंत्री येले कोण येले पण काही लोकांनी आमचे तो विषय घेऊन आमचे ते पूर्ण केले ना आता आमचे बाला हो मेंबर पंचायत मेंबर आणि कालांतर तो सरपंच बी असलो आणि आता त्यांनी तो पुढाकार घेऊन या पद्धतीन आमची ती तो मसुंडीचे काम हाती घेतला आणि आम्ही सगळे त्याका सपोर्टीव आसा याबद्दल आमचो काही प्रश्न ना आमचे इतर लोकांक आणि हे भाशेन आमची ती मसुंडी जावपाक जायी तसो आमचो एक पावसाळ्यात जर कोणी जर एक्सपायर्ड जर झालं हय जाल्यार जाल्यार तुम्ही खूप त्रास न्ही कशे व्हरतात तुम्ही? आम्ही आता ह्या चिखलांसूनच तांकां आमकां शेतांसून व्हराचें पडटा म्हणजे खूप त्रास परकी जर लोक तिकडे येयले आयात जाल्यार ह्या शेतांसून वचपाक मुश्कील जाता बरे बरे लोक असतात मंत्री असतात किंवा सरपंच असतात आणि इतर कोणी मोठमोठे लोक असतात ना पण त्या ह्या शेतान चिखलांसून जावपाक तांकां भयंकर त्रास रस्तो ना रस्तो ना नाही रस्तो वाटच नसल्या कारणान आमकां ती काठ्या बिठ्या पळय थंय सपोर्टींग करपाची आमकां थंय आसलो ना बरो ताका सेट जायी त्या प्रमाणे तो रूम आमकां लाकडां बिकडां ठेवपाची जागा जायी न्ही ही न असल्या कारणान आमकां भयंकर त्रास जाता आणि हयसून ही लाकडां व्हरपाक आमकां भुरगे आतां काम करपाचे कोण ना ह्या कारणान आमकां ह्या फुडें आमच्या भुरग्यांक भयंकर त्रास जातलो म्हणून हे आमचे बाला जो आहे तो फुडें ह्या कामांक फुडें सरलेलो आहा आमचो ताका फूल पाठिंबो आसा आणि या प्रमाणे त्यांनी काम करून घेवता तुमचे नाव कशें? माझे नाव दत्ताराम साळगांवकर फाटल्या दिसांनी जो इन्सिडंट जाल्लो हय त्याच्या विशयी मातसो सविस्तर सांग तुमकां कितको त्रास जाता बॉडी व्हरपाक खंयची ती हेच ह्यो ज्या पद्दतीन आमकां भयंकर त्रास जाता थंयसून वचपा येवपाक कोणाक जायना आणि आमचो तो मंत्री मायकल लोबो बी येवन कांय त्यांनी विचार केला त्या बद्दल आणि असो सपोर्ट करपाक तुमी ते करा म्हणटा तो आणि अशा पासून लोकांक मातसो त्रास जाता तो आमचो जावपाक जायना ती मांद्रे हो साळगांवकर वाडा म्हटल्यार हो वॉर्ड नंबर 2 पडटा आणि सादारण लोकसंख्या एक सादारण 120-130 लोकसंख्या आसा. गेली कितली वर्सां जाली ह्या वाड्याचेर म्हाका दिसता कोणीच लक्ष मारूंक ना, दुर्लक्ष केलो. जेन्ना टायम येता इलेक्शनाच्या टायमार प्रत्येक फावटी हे आमचे जे गायडेश्वर मंदिर म्हणटा ताका जे जागृत देवस्थान ह्या देवळान येवन मिटिंगे घेवप आणि आमकां मतदान करा आणि आमकां मतां घाला हे विशय आणि सगळे आश्वासनां. आयज तुमी पळयात 1961 जेन्ना हे गोंय आमचें स्वतंत्र जाला बरोबर तो पर्यंत म्हाका दिसता ह्या वाड्याचेर धड लायट ना, रस्ते ना. तुमी आतां पळयले आसतले येयले आसतले आणि आयज मुख्य आनी सांगपाचें म्हटल्यार अशें वायट दिसता आनी खरेंच एक म्हणटा ते चुरचुरे टायप. आयज ह्या वाड्याचेर जर तांकां क्रिमेशन करपाक लागून तेंची एक स्मशान भुमी पळय वयर आसा आणि ह्या स्मशान भुमीन जर वयतले जाल्यार हे शेतांच्या इतले पांय वयतात भितर आणि आयज तांकां अशी एक परिस्थिती आहा म्हणजे ह्या वाड्यार फक्त वाडो हो मतदान करपाकूच आसा वाडो हो. आयज ह्या मांद्रे मतदारसंघात केंद्रीय मंत्री जावन गेल्यात, मुख्यमंत्री जावन गेल्यात, असे जायते नेते जावन गेल्यात पण ह्या वाड्याचेर दुर्लक्ष जाला. जेन्ना इलेक्शनाच्या टायमार हांगासर स्टंट करतात. आयज गांवांत जेन्ना हांव एक सरपंच आसलो तेन्ना मांद्रे गांवांत सुद्दां असो सेम इश्यू आसलो की जेंचे कोणाचे स्मशान भुमी आसले ते सगळे विकून उडयले. जे स्थानिक जे लँडलॉर्ड असले पळय ते आमचे ग्रामस्थ जे हांगाले आमचे मांद्रेकार तेंचे जे स्मशान भुमी तेंचे परस्पर विकून उडयल्यात. तेंच्यांनी जे कंपाउंडिंग केल्ले आसात प्रॉपर्टी ब्लॉक केल्यात आणि जेन्ना कोण एक्सपायर्ड जाता तेन्ना क्रिमेशन करपाक लागून जेन्ना वयतात तेन्ना हे दिल्लीवाले बी सगळे अडयतात. सो हो समको गंभीर विषय आसा. हो विषय जेन्ना आमी पंचायतीच्या ग्रामसभेक येयलो तेन्ना हांव सरपंच आसलो तेन्ना हांवें तांकां एश्युरन्स दिलो की ही फायल हांव स्वता मूव करतलो म्हणून. जेन्ना म्हाज्या पूर्ण पंचायत बॉडीन म्हाका तेंको दिलो आणि हांवें तें रेझोल्युशन घेवन त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक जेन्ना पंचायत म्हटल्यार खंयचो जर जागो जर ट्रान्सफर करपाक जाय जाल्यार प्रॉपर चॅनलान आमकां वयचो पडटा. म्हणल्यार पयलो BDO त्याच्या नंतर डायरेक्टर ऑफ पंचायत आणि डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडच्यान विविध जे कोणाची जागो आसा खंयच्या गव्हर्नमेंट खंयच्या डिपार्टमेंटाचो म्हणजे हो जो जागो आसा जो पठारा 276(1) जो जुनस ह्या भागाचेर आसा तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो आणि त्या डिपार्टमेंटाक ती फायल प्रॉपर चॅनलान थंय पावली. ती मागीर आमी वचून आमचे जे काही जे
मधला माझा इतर जे मांद्रे गावातले नागरिक एकत्र जावन एक 70-80 सायनी मारून आम्ही त्या डिपार्टमेंटात त्या मिनिस्टराक वचून मेळ्ळा आणि तांकां सिरियसनस कितें तो सांगला कितें इम्पॉर्टन्स आहा पळय त्या क्रिमेशनाचो की क्रिमोटोरियमाचो पब्लीक तो आम्ही दाखोवन दिला आणि थंयसर खास करून आमचो एक ग्रामस्थ म्हणजे आमचो ह्या मांद्र्याचो एक सुपुत्र थंय अंडर सेक्रेटरी जो संदीप गावडे म्हणून आसा तांकांय सुद्धा खबर आसा हेची कितली गरज आसा पळय ती हे सगळे एकंदरीत दोन आणि म्हाका दिसता ही कॅबिनेटान आमच्या मुख्यमंत्र्यान खरेंच तेंचे धन्यवाद म्हणटा हांव तेंच्यांनी सुद्धा आमकां ह्या क्रिमेशनाक लागून आमकां क्रिमोटोरियम लागून आमकां जागो आमकां एक दिवपाचो एक ठरयलो हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा तशेंच तो जागो रितसर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक सुपूर्द केलो सो त्यानुसार फुडलो जो प्रोसिजर आसा पळय डायरेक्टर ऑफ पंचायती मार्फत जे BDO मागीर पंचायती तो प्रोसेस आतां पेंडींग आसा तो पंचायतीन आमी आतां फुडें व्हरोंक जाय सो ह्या नंतर म्हाका आतां जेन्ना तुमी सांगला त्या पद्दतीन आयज फावंडेशन स्टोन आसलो जो क्रिमेशन पब्लीक क्रिमोटोरियम अजुनच ह्या भागाचेर हांव खरोखरच हॅपी आसा मना काळजासून की जेका कोणाक स्मशान भुमी ना तांकां ती स्मशान भुमी आयज उपलब्ध मांद्रेकारांक लागून आसा सो त्याच नुसार आमच्या गांवांत 12 वाडे आसा 11-12 कितें वाडो आसा त्या वाड्याचे प्रत्येक वाड्यार एक क्रिमेशन म्हणजे क्रिमोटोरियम आसा ताचेर धड ना शेड ना धड वाड ना फुडें फुडें कालांतरान आमकां तेची खरीच म्हाका दिसता भिवपाची गरज आसा कारण जेन्ना जे वाटो आसात जे क्रिमोटोरियमाक वचपाक ते वाटो आसात 3ऱ्या भाटकाराचे क्रिमोटोरियम आसा 4थ्या भाटकाराचे सो जेन्ना ते जर आपापली प्रॉपर्टी जर फेन्स करपाक गेले जाल्यार त्या क्रिमोटोरियमाक वचपाक लागून आमकां भरपूर त्रास जातलो आनी तेका लागून म्हाका दिसता सरकारान खास करून हांव ऑनरेबल जे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां विनंती करता की जे खंयचे गांवांनी ज्या वाड्यांनी जे पब्लीक तेंचे क्रिमोटोरियम आसा जे स्मशान भुमी आसा त्या स्मशान भुमीक तुमकां म्हाका दिसता एक खंय तरी एक एक्विजिशन करपाक किंवा पंचायतीक एक डायरेक्शन दिवपाक जी गरज आसा की तांकां खंयचो तरी खंयच्याय तुमी एक लॉ कायदो काडपाची गरज आसा तांकां धड वचपाक वाट आनी तो ज्या जाग्यार आसा पळय स्मशान भूमी ती आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा आणि त्याचो जो ताबो आसा तो पंचायती कडेन दिवपाक किंवा त्या वाडेकारांक दिवपाची गरज आसा कारण फुडें फुडें हे भयंकर परिणाम जावपाचो आसा आयज दिल्लीवाले येतात हांगा पयशे ओततात आणि ते पयशे ओतून हांगा जे लँडलॉर्ड आहा मांद्रे चडशे ते खुद्द मांद्रेचेय ना कारण लँडलॉर्ड थोडे बॉम्बे आसतात थोडे आनी खंयच्या स्टेटीनी आसतात सो ते हांगा पडलेले ना आमच्या ग्रामस्थांचे ते काटात विकून उडयतात पण आमचे हे ग्रामस्थांक आमकां आंदोलनां करचे पडटात ह्या गोष्टीक लागून सो हेचेर खंय तरी एक कायदो काडपाची गरज आसा प्रत्येक गांवांत हांव म्हणटा मांद्र्याचेच न्हू पूर्ण गोंयान आनी पूर्ण पेडणे तालुक्यान म्हणटात ज्या जाग्यार कोणाचे जे प्रायव्हेट क्रिमोटोरियम आसा ते खऱ्या रितीन ती लिगली करपाची गरज आसा आणि हांव परतून एकदां मागता मुख्यमंत्र्या कडेन की हेचेर कायदेशीर ह्या असेंब्लीन एक लक्ष घालचो आणि आमचे हॉनरेबल MLA हांकां बी एक विनंती करता की तेंच्यांनी हो प्रश्न मांडचो तशेंच ह्या साळगांवकर वाड्या क्रिमोटोरियमाक लागून ऑलरेडी फायल मूव जाल्ली आसा रेझोल्युशन जालेलें आहा कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान ही फायल मूव जातली एक NOC उरला कारण हांगा एक लँडलॉर्ड आसना कारणान हालींच ह्या 2-3 दिसांनी जे लँडलॉर्ड आसात तेंच्यांनी हांवें तेंचे कडेन मिटींग केला आमी ते रेडी जाल्यार आमी NOC दिवपाक त्याच्या नंतर ही म्हाका दिसता येणारे एक पावसाळो सोंपोवन एक फेब्रुवारी-मार्च म्हटल्यार हांगा रस्तो जातलो आणि जशें तेंची रिक्वेस्ट आसा की ती एकूच पब्लीक तेंची जी क्रिमोटोरियम एकूच जावचे आनी ताका एक बऱ्यापैकी स्टेट बीन जावची ती सुद्दां हांव म्हाज्या स्वखर्चान तांकां एक पूर्ण करून दितलो हें तांकां आश्वासन दिता आणि तशेंच हांव विनंती करता प्रत्येक जे आमच्या मांद्रे विलेजीन जे कोणाचे क्रिमोटोरियम आसात प्रत्येक लँडलॉर्डाक मेळात आणि तांकां जर कसली कितें मदत आसा जाल्यार हांव ह्या गांवचो एक नागरीक आणि एक सुपुत्र ह्या नात्यान हांव तांकां मदत करपाक रेडी आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.